नमस्कार, गोवा मिडले अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारान। गोंयांत जाल्ले SCO बसकेक विदेश वेव्हार मंत्री S जयशंकराची पाकिस्तान आनी चीनी विदेश मंत्र्याचे हजेरेंत आतंकवादा आड खर शिटकावणी। आदींच कोविडा सारख्या अरिश्टान संवसारीक सप्लाय चेन हाल्ल्या, तातूंत क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद भारतान हुस्को उक्तायलो। 2 दिसाचे परिशदेंत रशिया, चीन, पाक धरून 8 देशांचे विदेश मंत्री परिशदेक वांटेकार। While the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism, and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. I also seek the support of member states for the long-standing demand of India to make English as the third official language of the organization. This will enable a deeper engagement with English-speaking member states of the SCO and will take the work of this organization to a wider global audience. I'm happy to note that the progress on ongoing process for the admission of Iran and Belarus as full members of the SCO. I thank the Secretariat for their efforts in that direction. सांखळे पालिकेक BJP आनी टुगेदर फॉर सांखळी दोनूय पॅनलां जिखताच म्हूण आसा। म्हारगाय, दडपशाही आड सायलंट मतदार मतदान करतले। आमचे सगळे उमेदवार जिखतले आनी BJPत गेल्लो रियाजूय परत येतलो म्हूण टुगेदर फॉर सांखळेचो दावो। BJP उमेदवाराक पक्षाच्या कामा खातीर मुख्यमंत्र्याच्या तेक्याच्या नेटार जिखपाचो विस्वास। सांखळे 87.56% मतदान निकाल फाल्यां। सांखळे पालिका वेंचणुकेत 87.56% मतदान। वर्ष 2018 परस 2.5% मायन। तेन्ना 85.05% मतदान जाल्ले। BJP आनी टुगेदर फॉर सांखळी दोन्ही पॅनलांक जैताचो पूर्ण विश्वास। टुगेदर फॉर सांखळेचो प्रवीण ब्लॅगन म्हणटा, सायलंट मतदारांची भूमिका महत्वाची, जैत आमचेच। 10 आसा न्हू, म्हाका पूर्ण खात्री आहा सामकें सायलंट वोटींग चालू आहा आनी मतदार या तांकां धमकी दडपण जे येता, गव्हर्मेंट सर्वंटाची मिटींग, प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टरांची मिटींग अशें घेवन तेंचे जे दडपण हाडटा त्या खातीर ते दडपणाचे विरुद्ध लोक मतदान करतले आनी एकदांचे ते दडपणशाही आनी दडपशाही सोंपोवपाचो प्रयत्न जर लोकांनी करपाचो जाल्यार ते हे इलेक्शनाक करपाचो आसा। ट्रेंड इज गोइंग 50-50 आय वुड से 30-30 ची लढत जातली अशें म्हाका दिसता। 7 तुमचे जातले म्हणटा। हय 7+ जातले। टुगेदर फॉर सांखलीचे ऑल ओव्हर पळयत जाल्यार आमचे 10चे आतां 10 उरल्या, 10चे 10 सीट येतले अशें म्हाका जाल्यार दिसता। पण आमी जी कामां केल्यात तेचेर आमकां कॉन्फिडन्स आसा की आमी येतली 100% निवडून। दिसता की जो वातावरण जाल्लो आसा खंय ना खंय थोड्या लोकांचेर प्रेशर आयिल्लो आसा अशें म्हाका दिसता पर्सनली। सो त्या खातीर सायलंट वोटींग जे आसा ते ह्या फावटी खूब जावपाचें आसा आनी आमच्या पॅनलाचे 8 आता सध्या ऑलरेडी आयिल्लो आसा आनी आमकां एक्सपेक्टेड आसा की आमी आनी 8 सीटाचेर निवडून येता। टुगेदर फॉर सांखळेचे पॅनल आयल्या उपरांत खंय BJPत गेल्लो रियाजूय परत येतलो। म्हाका पूर्ण खात्री आहा की उरलेले 10 सीट आहा ते 10 सीट आमचे निवडून येतले टुगेदर फॉर सांखळीचे आनी म्हाका खंय वचपाची गरज ना। म्हाका दिसता तेंचो जो एक निवडून येयल्लो तो आमचोच आहा। फाटल्या वर्सा आमच्याच वांगडा आसलो रियाज खान म्हणटा तो बी आमच्या वांगडा येतलो आनी आमचे फूल मेजॉरिटी 12चे 12 टुगेदर फॉर सांखळेचे अशें आसतले। थंय आमकां ओपोजिशन भितर आसचें ना अशें म्हाका विश्वास आसा सांखळेच्या लोकांचेर। हे फावट जो सीट आसा हे फावट चेअरपर्सन तो रिजर्व आसा लेडीजा खातीर। फाल्यां सकाळी तुमी म्हणटा ते तुमची ना म्हणल्यार तुमची चली आतां इलेक्शन राविल्ली आसा। BJPन तुमकां ऑफर दिली की तुमकां चेअरपर्सन करता म्हणून, मागीर तुमी कितें म्हणटले? पळय म्हाजी चली इज न्यू आनी BJP आमकां ऑफर दिवपाचो प्रश्न दिना। वेन वी आर कॉन्फिडंट ते आमचे फूल मेजॉरिटीन जेन्ना आमचे येता सो BJP आमकां मेजॉरिटी हे दिवपाचो हे करपाचो प्रॉब्लेमूच। BJP उमेदवारांक पक्षाच्या कामाचेर मुख्यमंत्र्याच्या तेक्याचेर विश्वास।
गव्हर्नमेंटमधून स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये जी आता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट चालली आहे, म्हणजे प्रत्येक आज गोव्याचे डेव्हलपमेंट झालेले आहे, हे सगळ्या लोकांना माहीत आहे. त्याच्यातमध्ये हे काय लपवायचं काहीच नाही आहे. तसंच डेव्हलपमेंट आम्हाला आमचं साखळी शहरात पाहिजे, तर आमचं म्युन्सिपाल्टीमध्ये पॅनल बीजेपीचं असणं खूप गरजेचं आहे. आणि 100% जिखतले. लोक जो सरकाराचे काम पळोवन लोकांनी सगळ्यांक पावती दिल्ली आसा. हांवें सगळ्या वार्डांचेर म्हाजें बारीकान बारीक लक्ष आसलें. आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आसलें, आमच्या कार्यकर्त्यांचे आसलें, दोतोराचो आमचो सारको फावटीन फावट मार्गदर्शन गावतालें. त्या खातीर म्हाका दिसना खंय आमकां प्रॉब्लेम जातलो कसो. व्हेरी इजी आहा आमकां. ऑफकोर्स आयज जी आमी कितें उबी आसा कार्यकर्ता म्हणून, आमकां जो पालव आसा आमच्या नेतृत्व भौमानेस्त सीएम प्रमोद सावंत, ताच्याच खातीर आयज तुमी जो सपोर्ट पळयता हो तांचो अर्दो सपोर्ट आसा म्हणून हांव फुडें सरलेलें आसा. हें जे सगळें टीम वर्क आसा आनी तातूंत आमचो निश्चय हो विजय आसा. साखळेच्या 31 उमेदवारांचो फुडार सीलबंद. बीजेपी आणि टुगेदर फॉर साखळेचो उमेदवार सोडून कांय अपक्षूय आसात. ते कोणाची मतां फोडटात काय जिखतात हाचेर दोन्ही पॅनलांची नदर. ते वाऱ्या वटेन सूप धरपाचे. 87.56% हे साखळी आयज मतदान जाल्लेले आसा. सुमार 31 कॅन्डिडेट आहा, तांचे सगळे भवितव्य आयतारा कळटले. आयतारा रिजल्ट सकाळी 8 सुरू जातलो. मल्टीपर्पज हॉल जो साखळी आसा थंय जातलो, डिक्लेअर करपाक येतलो. फ्रंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खडे आणि चेतन गवस. फोंडे पालिकेक तिरंगी फायट. 74.66% मतदान. फाटले वेंचणुके परस 1.5% उणे. 15 वॉर्डांचे पालिकेत बीजेपीचो दोग विरोध. 13 सिटांक 43 उमेदवारांचो फुडार. मतपेट्यांनी सील. बीजेपीन यंत्रणेचो गैरवापर केलो म्हूण केतन भाटीकाराचो बोवाळ. बीजेपी मंत्री आमदार रवीक आपले पॅनल 2 पुतांक जिखोवपाचें आव्हान. निकाल फाल्यां. लोक काम पळयता, सो लोक काम करता फाटीं फोंडेकार जर रावतले. बदल हांव एकटो हाडूं शकना. आय हॅव बीन कंटिन्युअसली वोटींग विथ एक्सपेक्टेशन. हांव म्हणजे जे पळय आमचे कोण इलेक्ट जावन पळय येता तांकां हांव सदींच सांगता की आमची मागणी म्हणटा ती उदक, रस्ते, लायट, बेस इतलीच. लिव अप टू दॅट एक्सपेक्टेशन. वारंवार हांव जो हांगा आयिल्लो आहा ताका सांगत आसा प्रत्येक फावटी, पूण तें इट इज नॉट हॅपनिंग. हांव एकटोच करूं शकना. सगळे लोक जेन्ना सांगतले आनी सगळे लोक ज्या दिसा तांच्या दारांत आपले पर्सनल काम न घेवन वता, जनतेचे कॉमन कामाची प्रेशर जेन्ना तांचेर आसतलें तेन्ना ती सिस्टम इम्प्रूव जातली. ही वेंचणूक आमदार मंत्री रवी आणि त्याच्या पुतांच्या राजकीय फुडारच्या नदरेन आव्हानाची. म्हणजे लोक पळयतात की सरकार खंय आसा, राज्य सरकार खंय आसा, सेंट्रल गव्हर्नमेंट खंय आसा आनी लोकांक कितें मेळूं शकता, कोणा कडल्यान मेळूं शकता, हे लोक विचार करता. लोक आयज हुशार आहा लोक, तशें कांय ना. आमी जे हांव चेअरपर्सन 1 वर्स आसा आतां, आनी आमी आमचे पॅनलान आमचे जे आमचे पॅनल आशिल्ले आतां आमी बरें कार्य केलां. आनी म्हाका दिसता आमी ते डेव्हलपमेंटाचेर आमी वोट मागता. आनी आमचे 15 आशिल्ले कॅन्डिडेट आनी 2 आमचे अनअपोज जाले आनी 13 ते म्हाका आत्मविश्वास आसा आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक विश्वास आसा की आमी 13 कॅन्डिडेट आमचे खूब मतां निवडून येतले. केतन भाटीकाराचे रायझिंग फोंडा बीजेपी आड. भाटीकार म्हणटा बीजेपीन वेंचणूक यंत्रणेचो दुरुपेग केलो. जे बीजेपीचे कॅन्डिडेट आहा ते डायरेक्ट बुथार सुद्दां भितर पावतात. ते आतां हांव बुथार वचून पुलिसांक घेवन हांव भायर काडपाक हो सगळो एक म्हणटाचो फायदो तांकां गव्हर्मेंटाचो मशिनरीचो. बट स्टील वी बिलीव दॅट वोटर्स आर विथ अस अँड वी वील कम आउट पॉझिटिव्ह. कांय कंपन्यांच्या कामगारांक सुटी नाशिल्ल्यान मतदान उणें जालें म्हूण वॉर्ड नंबर 12चो उमेदवार विराज सप्रेन हुस्को उक्तायलो. वोटर्स भायर सरले ना. एक कारण कितें तें मेन सांगता तुमकां. आज फ्रायडे वर्किंग डे आनी फॅक्टरीच्या भुरग्यांक सुटी मेळुना. खुबश्या भुरग्यांनी फोन केला की आमकां फॅक्टरींतल्यान रिलीव मेळना, आमकां लीव मेळना म्हणून. ताचे खातीर हें इतलें लो जाल्लें आसा, सामकें लो जाल्लें आसा. हेजे फाटल्यान कारण कांय कळना. मुद्दम केलां काय कितें केलां प्लॅन हांव नकळो हें. कित्याक हरशीं इलेक्शन संडेक आसता, जेन्ना सुटी आसता तेन्ना आसता. आज फ्रायडेक दवरलें, कित्याक तें कांय कळना. ओवरऑल पिक्चर पळयल्यार 15तले 2 ऑलरेडी बीजेपीन जिखल्या. 13तले तांकां फक्त 5 जाय पॅनल फॉर्म करतलो जाल्यार आपले रुलींग पॅनल फॉर्म करतलो जाल्यार चडसो चान्स हो बीजेपी वटेनूच असो तुमकां दिसता. त्या पद्दतीन एमजेपीन पोंडा रायझिंग जे आहा ताणें आपले 12 कॅन्डिडेट म्हणल्यार सपोर्टाचेर उरलेले आनी 8 तेजे कॅन्डिडेट आसलेले, प्लस काँग्रेसीन आपले 4 कॅन्डिडेट दवरलेले. सो ऑल टुगेदर बीजेपीचे ऑलरेडी 2 वार्डांनी अनअपोज 2 कॅन्डिडेट तेजे आयिल्ले. सो कावन्सील फॉर्म जावपाक सपोज एक 7 समज जर जाय 15तले जाल्यार म्हाका दिसता बीजेपी कॅन्डिडेट चड चान्सीस आसा बीन जावपाक. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी विवेक प्रभू. ढवळे मडगांव बायपासा वयले 2 स्क्रॅप यार्ड उजो लागून काबार. मोठ्या स्क्रॅप यार्डाक उजो लागून फाटल्यान आशिल्ल्या आनीक एका स्क्रॅप यार्डातूय पावलो.
स्क्रॅप यार्डात सामान घेवंक आयिल्ल्या ट्रकाकूय उजो पालोवंक फायर ब्रिगेडीचे झुंजा पावंड्यार यत्न 12 मे मेरेन कलेक्टरान कांयच केलें ना जाल्यार धरण्यार बसपाची कवळे पंचायतीची तयारी. धुळे मडगांव बायपासा वयल्या 2 स्क्रॅप यार्डाक उजो. दनपारा मोठ्या स्क्रॅप यार्डात उजो लागलो. उजो पातून फाटल्यान आशिल्ल्या आनीक एका स्क्रॅप यार्डातूय पावलो. थंय आशिल्ल्या कामगारांनी हाताक लागता ते म्हत्वाचे सामान आनी सिलिंडर घेवन धांव मारली. पंचायतीन स्क्रॅप यार्ड काडूंक नोटीस काडिल्ली. आता सांगतात म्हयन्यान खंय काडपाचे आशिल्ले. जल गया पूरा? हमारा भी जल गया, रूम वगैरह सब। आपके कितने कामगार थे टोटल यहाँ पे? हमारे पास 4 लोग थे, सब लोग बाहर चले गए थे। बाहर यहाँ आग लगा तो वो लोग सिलेंडर वगैरह लेके भाग गए। सिलेंडर वगैरह निकाल दिया? हमारे लेबर निकाले और 2-4 रूम थे इधर, हाँ। वो शायद नहीं निकाल पाए थे, वो सिलेंडर शायद फट गया है। आपके पास पंचायत परमिशन वगैरह सब कुछ है ना इधर? पंचायत का परमिशन नहीं था, पंचायत एनओसी नहीं दिया था हमको, हाँ। लेकिन हमारा जो पादराम है उसको हम लोग रेंट दे रहे थे, हमको एग्रीमेंट करके दिया था। हाँ, जमीन का ओनर वो लोकल है? लोकल। हाँ, उसने दिया था। पंचायत ने अभी नोटिस डाला था निकालने के लिए, हाँ। तो अभी थोड़ा दिन में वो लोग बोल रहे थे 1 आध महीने में तुमको निकालना है, इधर से खाली करना है। सबको नोटिस दिया था? सबको नोटिस दिया था। सबका कितने टोटल कितने हैं? यहाँ पे 3-4 लोग थे हम लोग, और बाकी इधर धौली में 8-10 लोग हैं टोटल। दिवचलचो कलेक्टर 48 वरां भितर 3 स्क्रॅप यार्डां काडूंक शकता जाल्यार हांगचो कित्याक नाका म्हण आमदार मंत्री सुदिनाचो प्रश्न. कलेक्टरान स्क्रॅप यार्डां काडची. डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिता म्हणून सांगल्या 12 तारीख ही लास्ट आसतली, कारण डेप्युटी कलेक्टराचें कर्तव्य आसा. ताणें आज आपल्या दोळ्यांनी कितें जालें तें पळयलां, आनी मुखार आमकां कांय पळोवपाची आवश्यकता ना. हे सगळे जे पळय कचकट आसा ते ताणें भरून व्हरचें. कलेक्टर हांगचे स्क्रॅप यार्ड 12 मे मेरेन हाले ना जाल्यार धरण्यार बसतले म्हूण कवळे पंचायतीची शिटकावणी. स्क्रॅप यार्डा आड खंय कोर्टात केस चल्ल्या. सगळे इश्यू केल्ले ना केल्ले आमी ते येनासले, आमी वताले हरिंगा. आता 12 तारखे हरिंग आसा आमकां परत. 12 तारखेपर्यंत तुम्ही ठरयलात सरकार काम करना जाल्यार आमी मंगळारेचो वचना बसतलो वचून सगळी टोटल आमी 9 जाणां, आनी आमच्या आडो देवराज पाद्रे बसतलो. त्या वाठारात पेट्रोल पंप आशिल्ल्यान सगळी खबरदारी घेवन फायर ब्रिगेड उजो पालोवपाचे मोहिमेर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 12वेच्या दुसऱ्या टर्माच्या परीक्षेचो रिझल्ट आज. रिझल्ट सांजे 4:30 जाहीर. 15 ते 31 मार्च मजगती परीक्षा जाल्ल्यो. वेगवेगळ्या शाखांनी मेळून 19,807 भुरगीं परीक्षेक बशिल्लीं. पहिल्या आनी दुसऱ्या टर्माचे मार्क्स एकठांय करून रिझल्ट. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन एकूच वर्सुकी परीक्षा. वैजकी पदवी शिक्षणाच्या प्रवेशाक नीट परीक्षा 7 मयाक. 18 केंद्रां 72 उपकेंद्रांनी परीक्षा जाल्ल्यो. घेवया एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. गाडयेर गोवा पोलिसाचो लोगो लावन आनी हारशार गोवा पोलीस बरोवन काणकोण वाठारांत भोंवप्यांक काणकोण पोलिसांनी धरले. तातूंत 3 चलयां आनी 1 चलो आशिल्लो. चलयांक सोडली. तौसिफ शेख म्हूण नावेल्याच्या तरणाट्याक धरला. युट्यूबा खातीर व्हिडिओ शूट करपाक म्हूण गोवा पोलिसाचे लोगो वापरिल्ले. हे खातीर परमिशन घेवचें पडटा म्हूण खबर नाशिल्लें ना म्हणून मोटर मालक चलयेन खंय सांगला. काणकोणांत एक गाडी, ब्रेझा गाडी मारुतीची, पुलिसेचे स्टिकर लावन भोंवता फाटल्यान फुडल्यान म्हणून कांय लोकांच्या निदर्शनाक जेन्ना येयलें तेन्ना कांय लोकांनी काणकोण पुलिसांक फोन केलो. तशेंच हे जे व्हिडिओ आशिल्ले सोशल मिडियाचेर व्हायरलय जाले. जेन्ना पुलिसांक लोकांनी फोन केलो, पुलिसेन जेन्ना ही गाडीचो फॉलो करपाक ट्राय केली, ही गाडी माशेंच्यान आगोंद गेल्ली. जेन्ना आगोंद काणकोण पुलिसेन ही गाडी धरली तेन्ना हितून भितर 3 लेडीज आनी 1 जेंट्स आशिल्ले. तेन्ना ह्या संबंदीत काणकोण पुलिसांनी तौसिफ शेख रेजिडेंट ऑफ नावेलिंग हेका सध्या डिटेन केल्लो आसा आनी बाकीच्या लेडीजांक सोडलेले आसा. अकॉर्डिंग टू दॅट आमी ते जे गाडीचो ओनर आशिल्लो तेका ते लेडीज आशिल्ले तेका विचारले अशें कित्याक केलें काय म्हणून. तेणें सांगलें एक तेंचे युट्यूबाचेर एक शूट चलतालें, एक कितें तरी व्हिडिओ काडटाले आनी ते शूट चलतालें, ताका लागून हे पुलिसेचे ते हें करताले. पूण ते म्हणटा की आमकां खबर ना, हेच्या खातीर परमिशन घेवपाक आशिल्लें. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. बलात्काराचे केशीचे सुनावणेक मडगांवां प्रधान जिल्लो कोर्टांतले ट्रायलीक हाजीर रावपा पासून आरोपी आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेराताक मडगांव स्पेशल कोर्टान कायमची सूट दिल्या. 5 जूना सावन सोमार, बुधवार आनी शुक्रार
अशी ती नित्याक सुनावणी जातली। 5 जूनाक पीडित चलयेची चड करून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वरवीं उलट तपासणी जातली। Today we had filed an application for permanent exemption. On the last date of hearing, we had filed a reply objecting it to, but the learned judge has granted the same. The second one was program is fixed now. After 5th June, every Monday, Wednesday and Friday, from 11:30 to 1 o'clock, our matters will be taken. And first, on 5th, victim girl will be examined. After examination of the victim girl and cross-examination, then the program will be fixed for other witnesses. The learned PP has given a list of 20 witnesses first, which he wants to examine. Those dates will be thereafter given. Okay. That's all for today. Accused will be appearing on day one of the term. No, this is not the first date. Now, if it is, we are not disputing his identity. And therefore, if it is required, judge said either he has to come if it is required, or if we don't dispute his identity, is not required actually as per law, or he has to be made available by VC. Video conference. Yeah, video conferencing. एक्साइज येणावळ 33% वाढल्या। 2021-22 650 कोटी आशिल्ली, 2022-23 865 कोटी। बारीकसाणीन नजर दवरून कितलीशीच लिकेज बंद केल्या म्हूण अबकारी आयुक्त नारायण गाड मिडियाक सांगता। खात्याची कळंगुटी रेड, खासा टीमीन वायन स्टोरांनी रेडी मारून 3.5 लाखाचो सोरो जप्त। परमिटा आनी बिलांचो खंय सारको रेकॉर्डूच ना। रेव्हेन्यू वाडलो। तशेंच आमी बॉर्डर चेकपोस्टाचेर हांवें स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्या आमच्या बॉर्डर चेकपोस्टाच्या इन्स्पेक्टरांक की प्रत्येक गाडी भितर येवपी आनी भायर वचपी थरोली चॅक करा, जेणे करून जर कितें भायल्यान जर कितें लिकर गुड्स भितर येता जाल्यार त्यो एट एंट्री पॉयंट ओन्ली, एट चॅक पॉयंट ओन्ली इट शूड बी डिटेक्टेड। तर ह्या एनफोर्समेंट सेलान कलंगूट एरियांतल्यान हें लिकर सीज केलां शॉपा वेल्यान। थंय शॉपांचेर तांचे कडेन जेन्ना आमची एनफोर्समेंट टीम गेली आनी चॅक करपाक लागली, त्या वेळार ह्या लिकराक तांचे कडेन ट्रान्सपोर्ट परमीट नाशिल्लें, बिलां नाशिल्लीं। आमच्या एनफोर्समेंट टीमीन तांकां हे डॉक्युमेंट्स दी म्हणून सांगले, ते दिवंक शकले ना, म्हणून हें लिकर आमी सीज केलां। ज्या कोणा कडेन बिलां ना, कोणा कडेन ट्रान्सपोर्ट परमीट ना किंवा वॅलीड परमीट ना, तो हाजे फुडें आमी माल सीज करतले। हे जर तुमी लिकर पळयत जाल्यार चडशे हाय एंड लिकर आसा, फॉरेन लिकर कॉस्टली आसा। टोटल कितले अशें हे केला, कितली लिकर सीज केला? हे जे ह्या 4 दिसांक आमी जे हे लिकर सीज केला ताजो वॅल्यू सादारण 3.5 लाख आसा। ही आशिल्ली मिड डे अपडेट। परत रोखडेच मेळया। प्रुडंटाक फॉलो करात, वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।